मोगाचें न्हू थोडे फावटी फिल्मां अशीं दोंतात फिल्मां यशस्वी जातात थोडीं फिल्मां बरीं यशस्वी जातात थोडी कशीं तीं फिल्मां यशस्वी जावचीं थोडे फावटी तीं धांवतात फिल्मां धांवतात मस्त दीस चलतात थिएटरांनी कित्याक म्हळ्यार हिरोसो पात्र असलो विशेश पात्र खेळटा हिरो आनी थोडे फावटी हिरोईन अशें पात्र खेळटा हिरोईनीचो पात्र इतलो बरो जाता की लोक पसंद करता प्रेक्षक तो पसंद करतात आनी तें फिल्म मस्त थिएटरान धांवता आनी थोडे फावटी हिरोचो पात्री वरवीं तें फिल्म यशस्वी जायना हिरोईनीच्या पात्रा वरवीं तें फिल्म यशस्वी जायना मागीर कोणाच्या पात्रा वरवीं विलन म्हणटात खळनायका म्हळ्यार विलन आसा तांचो एकलो तो विलन अशें करता की त्या विलनाचे वरवीं तें पिक्चर सक्सेसफूल यशस्वी जाता ग्रीकांत एक मिथॉलॉजी आसा दंतकथे म्हणटा आमी ग्रीकांत एक मिथॉलॉजी आसा तातूंत एकलो नावाडीक विलन आसा त्या ग्रीक मिथॉलॉजींत ग्रीक दंतकथेंत एक नावाडीक विलन आसा आनी ताचें नांव प्रोक्रस्तेस फुडां सरूंक प्रोक्रस्तेस म्हणून ताचें नांव आनी तो लोंकडाचो आचार्य जावन आसा आतां आमी तांबटे म्हणटा तांब्याचें काम करचो तांबटी तशेंच लोंकडाचो काम करचो आचार्य आसता लोंकडाचो आचार्य आनी तो एथेन्स म्हणून ग्रीकाची राजधानी एथेन्स आनी एलुसियस म्हणल्यार आनीक गांव आसा हें एथेन्स आनी एलुसियस म्हणून त्या गांवा मदें वो एक त्या निर्जन प्रदेशान मदें एक गांव हांगा एक आतां खोडयाळ आनी बंबई आल्या बरी ताच्या मदें खंय एक वो एलुसियस वो प्रोक्रास्तेस जिवन करनासता ताचें घर आनी आसता आनी थंय येताना लोक घर वाटे देगर व्हडलें घर पळोवन पैनारी तिशी निशेवचे पैनारी हाचे लागीं येतात पैन करतल्यांक पैनाऱ्यांक तो येवकार दिता आनी रातीचें न्हिदोंक तांकां एक अवकाश दिता आनी न्हिदोंक एक लोंकडाचें कटलें तो ह्या लोंकडाचो माणसो तो न्हिदोंक दिता तांकां आयिल्ल्यांक दिता तो मनीस आयिल्लो पैनारी लांब मनीस जाल्यार तो काय करता हाका न्हिदोंक तो लांब करून पांय भायर पडटा म्हणटालो वो आनींत केल्लें कटलें म्हळ्यार वो लोंकडाचें काम करचो तो लोंकडाचें काम करचो देखून तो काय करता म्हणटा तो एक चेडो व्हडलो एक तालवार हाडटा आनी तो मनीस लांब म्हणजे हांवें केल्ल्या कटल्यार न्हिदोंक जायना ताचे पांय भायर पडटात म्हूण ते भायर पडले पांय कातरता सगळी रात ते पांय कातरल्या हांव ते गायात हांव रगत येवन तो पैनारी मरतात मोडे जावन पडटा जर तर आयिल्लो मनीस तो पैनारी हाच्या कटल्यार न्हिदो हाचें कटल्यार ताणें सोमाज जाय जेवणाचें हांवें कटल्यान केलां ते लांब आसल्यांचे पांय कातरले कारणान ते सोमाज जातात म्हूण ती ताची रिवाज आनी कोण एकलो मोटवो जालो जाल्यार हांवें व्हडल्यान कटल्यान गेलां वग तें मोटवो ताणें म्हज्या कटल्याक सोमा फिट्ट जायचे सोमा आसाचे म्हूण मोटवो जाल्यार व्हडलें मोडतूल हाडून ताका मारून कित्याक म्हळ्यार तो लोंकाड मोठे जाल्यार मारतना ते लांब जावन येता मारून तापोवन मारतना दडयतना मोडतुलान मार घालतना ते लांब जावन येता देखून मोटवो मनीस जाल्यार मारून बडोवन तो लांब करतालो लांब जावन ताचो ज्यूत येतालो दोनी सायडीनी मरणंत आयिल्ल्या पैनाऱ्यांक तो सलो मनीस हो जावन आसलो आनी ताणें केल्ल्या कटल्यार आमी सूट जायचे तो करेक्ट आसाचे परिपूर्ण थांबून ताचो आसाचे कटल्याचेर ताच्या कटल्याचेर म्हूण आयिल्ल्या पैनाऱ्यांची गत तेन्ना ग्रीक देव ताचें नांव थेझेयूस म्हणलो ग्रीक देव प्रोक्रास्टेसाक धरता आनी ताच्या बेड्डार ताकत घालता तो मोटवो कसो देखून व्हडलें मोडतूल हाडटा आनी त्या प्रोक्रास्टेसाक धरून मारून तुवें लांब जायचें म्हूण ताका लांब करता आनी ताणें केल्ल्या कटल्याक तो फिट्ट जायशें करता ताका आज आमी पळयता जेजूचो गांवचो लोक जेजूक तांच्या चिंतपा प्रमाणे तांच्या अपेक्षा प्रमाणे जेजून फिट्ट जायचें म्हूण तो लोक पळयता जेजूचो गांवचो लोक आज आमी पळयलें तसो लोक त्या नाजरेताचो लोक कसो जेजूक विरोधपण करता गे म्हूण आमी पळयलें तांची अपेक्षा दुसरें तांचें चिंतप दुसऱ्यांत तांच्या चिंतपाक जेजून फिट्ट जायचें म्हणली तांची समजोणी जेजूक आसा तसो जेजू आसा तसो कोण तो जेजू आसा निजाकी कोण तो देवाचो पूत ताचें चिन्ह सर्गींचें चिन्ह ताचें चिन्ह सत ताचें चिन्ह शांती ताचें चिन्ह संतोश ताचें चिन्ह वैभव ताचें चिन्ह आमकां कुमूक करचें बरें करचें आमकां साल्वासावन
आमची आमकां सलाह असो वाटचें तें जेजूचें चिन्ह तो आसा तशें तांणी स्विकार करूंक ना ताका ह्या लोकांची तांणींत तांचें चिंताप आमी कशें आसा तो आमचो सोयरो आमच्या बरीत आसा जे हें कालं तो अजापां करता हें कालं करता म्हणून जेजूक तांच्या कटल्याक फिट्ट करून पळयतात जेजू लांब जालो जाल्यार एक शिक्षा जेजू मोठो जाल्यार आनी एक शिक्षा दिवन जेजूक तांच्या बॉक्सान तांणी काल चिंतलां ताका फिट करून पळयतात ताका विरोध पण करतात तो सुतारी न्ही तो मरयेचो पूत न्ही इत्यादी म्हणटात पयलें जेजून हिलींग केल्लें गूण केल्लें कितल्या जाणां हिलींग केल्लें कितल्या जाणांक गूण केल्लें जेजून आनी ताका ताणें कितल्या जाणांक सुटका दिल्ली कितले धार्मीक मुखेली ताका तिरस्कार करता रिजेक्ट करता ताणें हिलींग केल्ल्याक ताणें सुटका दिल्ल्या खातीर कितल्याश्या लोकांक ताणें गूण केलें कितल्याश्या लोकांक ताणें सुटका दिली बुकेतावन सुटका ताणेतावन सुटका पिडेतावन सुटका दिली ताणें ती दिल्ली पळोवन तांकां त्या धार्मीक मुखेल्यान जेजू तिरस्कार केलें आतां जेजूच्या उतरांचे असाधारण विशेश सकत फावर पळोवनी जेजूची इतली उतरांची असाधारण सकत जेजू कोडकारांक गूण करता तांची कात भुरग्यांच्या खातीर बरी जाता देखून ही विशेश सकत पळोवनी सामान्य लोक जेजूक तिरस्कार करता पयलें पिडा गूण केली पळोवन सुटका दिली पळोवन धार्मीक मुखेली जेजू तिरस्कार करता रिजेक्ट करतात आज सामान्य लोक ऑर्डिनरी पीपल जेजूक तिरस्कार करचे आमी पळयता आमकां हांगा एक भयण आयिल्लें पेत्रिविना म्हणून फादर हांव हांगा नवीनता येयल्ली आनी 6 म्हयन्यांनी म्हाका इतलें खुशी जाता आतां येवन 6 म्हयने जाले आमी बऱ्या तरेन आसले आमी तेन्ना शेजारी आनी आमकां जागो बरो म्हणून आमी हांगा घर बांदलें आनी पेत्रिविना म्हणालें पेत्रिना म्हणालें हांगा आमकां बरो जाता म्हणून आमी हांगा घर आनी बांदून आनी पुरो आमचें नवें घर जालें घर व्हंकला भोव मस्तण आयली आतां इशिल्या घरची आमकां मस्त लायक जाली तिशिल्या घरची अप्रूप आसतात नासनात तिशीन येतात मागीर आमच्या उतिसल्यान घरां आसा इतल्यान आमच्या वतवाची घरची भारी बरी आमकां भारी बरें जातालें आमकां ताणें केलें रांदून आनी आमकां दिवचें हांवें रांदून तांकां दिवचें मागीर हांवें कलेंक स्विट्सांक केल्या रे कले सालाड आनी करता तें पुरो आमी केल्लें तांकां दिता तीं बरीं म्हणटात आमी बरीं म्हणटा आमी केल्लें तांकां दितलें आनी आमी बरें हॅप्पी आसलें बारी खुशेन आसलें आमी आनी ती खुशेन आसलें मागीर हांवें पुरा म्हज्या काळजांतलें तांकां सांगचें तांणी म्हजें आयकोवचें आनी तांणी तांचें सांगचें हांवें आयकोवचें अशें करनासलें आतां आयल्या बरीत आनी ती म्हजे कडेन एक मन करतात म्हाका कालें करचें म्हूण कळना 6 म्हयने जाले आतां हांवें कली सूख केली कालें म्हूण कळना म्हजे कडेन एक मन पळयतात ती म्हाका कालें करचें म्हूण गुतना म्हणून हांगा दुकान येतालें पेत्रिना देखून फॅमिलियारिटी आमी म्हणटा एकामेका फॅमिलियर जाता फॅमिलियारिटी जाल्यार फॅमिली जाल्ल्या बरीत तांचे विशीं आमकां चड आनी चड कळीत जाता हांवें सांगलें पेत्रिनाक काल जालें गे म्हूण आमकां एकामेका सळावळ जाल्ल्या बरीत फॅमिलियारिटी जाल्ल्या बरीत तांच्या विशयांत आमकां चड आनी चड कळीत जाता नॉलेज मेळटा ती कशीं दिसतात बैलान कशी सोबी दिसतात की गोरिंतात की हे कशीं दिसतात आनी ती कशीं न्हेसतात ह्याची समजणी मेळटा मागीर ती कशीं उलयतात ती कशीं आसात ती कशीं जियेतात काल उलयतात कशीं जियेतात तांची भलायकी कितें ती कितें लायक करतात कितें लायक करनात कितें लायक करता कितें लायक करनात असल्या कसलें ती खातात कसलें ती जेवतात कसलें ती पियेतात हाच्या विशयान आमकां समजणी कितली मेळटा म्हणना समजणी मेळटा ती कसलें काम करतात ते कसलें काम करतात ती रजेर खंय पुरा ती भोवंक येतात तांचे सैरीन कोण पुरांग येतात ही कोणाच्या घरा सैरीन जावन येतात तांचें सक्सेस कितें ती यशस्वी कशीं जाल्यांत तांचें फेलियर कितें मागीर आमी तांचे विशीं प्रिडिक्ट करता आमी तांच्या विशयांत प्रिडिक्ट करता आमकां गुंतवतलें आमी सांगूंक सुरू करता ती सोशल गे ती अंजू बुरका बियाची गे बियान बरोवली बियाची गे अंजू बुरका म्हळ्यार ती बियाची गे तांची मौल्यांक कितें वॉट इज दॅर वॅल्यूज तांचे मौल्यांक कितें ती सेवा करतात की ती प्रामाणीक गी ती सत्य गी ती नीज उलयतात की ह्या पटी मारतात की म्हणून इंग्लिशांत तांकां आमी म्हणटा वी हॅव दॅम इन ए बॉक्स इंग्लिशांत ताका सांग म्हणटात वी हॅव दॅम इन ए बॉक्स आमी एक करता ती अशीं तशीं म्हणून एक बॉक्स करता त्या बॉक्सान तांकां घालता
दे कॅनॉट मूव तांकां हांव तिशीन हालानातल्या बरी करता हांव आनी तांकां एका बॉक्सान घालता हांव ती अशींत ती तशींत ती अशी तशी म्हणून आमी तांकां फिक्स करता तांकां आमचे विशीं आसची नॉलेज सारकी आमकां तांचे विशयी आसची नॉलेज सारकी तांकां आमच्या विशयी ताची नॉलेज सारकी म्हूण लेखूंक जायना आतां म्हाका तांचे विशयी आसली नॉलेज सारकी म्हूण हांवें लेखून वचो म्हाका इल्लें तांचे विशयी कळिता तितलें मात म्हणयत तांचे विशयी पुरो कळिता तांकां अशेंत बॉक्सान घालयत म्हणून सांगूंक जायना ताका प्रोक्रास्टिनेशन बेड्डाचेर प्रोक्रास्टिनेशनाच्या बेड्डान घालून तशें न्हिदोवंक म्हाका जायना तांकां बेड्डा वयर घालूंक जायना प्रोक्रास्टिनेशन बेड्ड करून वचो तांणी सांगचें तांणी करचें पळोवन तांकां एक अशिंत करतात ती तशिंत करतात म्हूण एक बॉक्सान घालूंक जायना प्रोक्रास्टिनेशन बेड्ड करूंक जायना तांणी चिंतल्या बरी आमी नांव तांणी चिंतल्या बरी आमी आमी हजार वांट्यांनी आमी ताच्या चड बरी आसा हेरांनी म्हजे विशयी चिंतच्या प्रास आमी विभिन्न आसा हांवें तांच्या प्रास चिंतल्या प्रास ती कितल्यागी बरी आसात देखून तूं अशें तूं तशें म्हणून हांवें वलोवंकच्या पयलें आमी मस्त ह्या आयच्या दिसाच्या वांजेलांत आमी शिकायचें ह्या देवाच्या उतरांच्या नियाळांत आमी शिकायचें आमी तांचे विशयी चिंतल्याक ती चड आसात या तांणी चिंतल्या आमी तांणी अशें म्हळें म्हूण हांवें करूं गणूजो तांणी सांगल्या प्रास आमी चड देवा लागीं आसा जेजूचें रूप म्हजें थंय चड आसा परजळटा पूण थोडे फावटी आमी काय करता म्हणून थोडे फावटी आमी सांगल्या बरी ती नात म्हणून लेखता देखून नाजरेतांत तांणी जेजूक एक घाल्ली तांचें एक बॉक्स करून त्या बॉक्सान जेजू घालूंक पळयतात आनी ताचे थावन जेजूक भायर येवंक ती सोडूंक तयार नात देखून ती जेजूक आज वपोज करतात विरोध पडना कित्याक जेजू भायर घालतात ते मात्र बॉक्सांत आमी मात्र बॉक्सांत नांव आनी आमचें चिंताप आमचें चिंताप सारकें आसा देखून जेजूक आमी ह्या बॉक्सान घालता जेजून आमी सांगल्या बरें आयकाचें आमी कशें सांगता तशें आनी जालें आमचें बरी आसाचें म्हूण ना जाल्यार तुका हांगा भायर घालता विरोध करून जेजूक भायर घालतात मग न्हू ह्या विशीं आमी जागृत आसाचे आमी कोणाकी बॉक्सान घालून पळोवन वचो आनी हेरांनी कोणी आमकां बॉक्सान घालें जाल्यार आमी तांकां तांच्या विशयी चड तांकां गमान दिवन वचो आमी देखून जागृत आसाचे स्टे अवेर जागृत आसाचे जागृत जायचे कोणी आमकां बॉक्सान घाल्यार तांणी घालें म्हणटाना तांच्या बॉक्सान आमी वचोन तांच्या बॉक्सान पळोवन वचो आमी कोणाक आमच्या बॉक्सांत हेरांक घालून वचो वो तसो असो असो तसो म्हूण निर्धार करून आमी हेरांक आमच्या बॉक्सान घालून वचो आनी हेरांनी कोणी बॉक्सान घालो जाल्यार आमकां ती दवरून दी आमच्या मतीन तांच्या बॉक्सान आमी पळोवन वचो आमी फ्री आसाचे जेजू पळय आज तांच्या बॉक्सान पडना जेजू तिनसो चलते रावता ताचें मिसांव करून चलता कोणाच्या बॉक्सान पडना देखून हेरांनी आमकां घालचे बॉक्स थावन आमी भायर येवचे हेरां अशीं तशीं म्हणून तांची साल समकणी एनालायज करतना आमकां ती तशें करतात म्हूण चिंताचें हांव हेरां अशीं तशीं म्हूण तांची साल हेरांची साल पळोवन तांणी करच्यो करण्यो पळोवन अशीं तशीं म्हूण एनालायज करतना ती म्हाका म्हजी साल समकणी पळयतात ती म्हाका हांवें करचें पळोवन हांव असो तसो म्हूण ती म्हाका निर्धार करतात म्हूण हांवें चिंतिचें तुका हेरांनी कितेंय करूंक नजो म्हूण तुका हेरांनी कितें करूंक नजो म्हूण तूं चिंताय तशेंच तूं हेरांक करिनाका हेरांनी तुका कितें करूं नजो म्हूण तूं चिंताय तशेंच तूं हेरांक करिनाका म्हूण जेजू सांगता मार्काचो वंजेल 12 आनी 1 श्लोकान तुका हेरांनी कितें करूं नजो म्हूण तूं अपेक्षिताय तशेंच तूं हेरांक तशें करिनाका आमकां हर एकल्यांक देवा लागीं एक संबंद आसा आनी तो संबंद मिस्तेरान भरला म्हजो आनी देवा मदलो संबंद वचत वचत तुमकां निर्धार करूंक जायना तुमचो आनी देवा मदलो संबंद वचत वचत म्हूण निर्धार करूंक जायना तो संबंद मिस्तेर आटापट आसा मिस्तेर म्हणटाना तितलोच म्हणून कन्क्लुजन ना ताका निमाणें कन्क्लुजन ना ताका आमी मिस्तेर म्हणटा अशंत म्हूण सांगून तशंत म्हूण सांगता मिस्तेर तो भावार्थान सतपंथीचें देखून आमी कोणाकय बॉक्सांत घालूंक जायना ती देवा सांगता ती मिस्तेरांत एक जावन आसात देखून बायल्यान दिसच्या की हेरां कितलीं बरीं हांव बायल्यान दिसच्या की म्हजो संबंद देवा लागीं मिस्तेरान भरला म्हूण हेरांनी चिंतिचें जेजून करचें पळोवन तें आनी अजाप पाव जाय आशिल्लें जेजून करचें जेजून सांगचें तें दैवाच्या देवाच्या स्पिरितान बरयलें जेजून उलोवचें ताचीं पवित्र उतरां बळादीक उतरां गूण करचीं उतरां सकत दिवचीं उतरां तांणी पळोवन अजाप पावलें जाल्यार तांचो भावार्थ वाडतो आनी जेजूक ती वेंग मारती आली तांचो भावार्थ उणो जावन खऱ्यान म्हळ्यार तांकां तांचें केल्ल्या बॉक्सांत जेजू गेल्ल्या वरवीं तांचो भावार्थ उबोवन गेलो
जेजूच्या त्या नाजरेत गांवान जेजूक तांचेडे साळावळ फॅमिलियारिटी जाल्ल्या वरवीं ती चिंतात आमकां ताचे विशीं सगळ्यांक कळिता, आमकां ताचे विशीं सगळ्यांक कळिता. साळावळ तांचे मोतींत मोडां दांपूंक करता. ती साळावळत कारण तांच्या मोतींत मोडां दांपूंक 7 दिसांतल्या बरी जेजूक आसा तशें पळयनातल्या बरी तांची साळावळेची मोडां तांकां आडखळ घालतात. आनी ती मोडां दांपल्या वेळार साळावळीची मोडां दांपल्या वेळार बावाडटा बीन हें पळयतात. ती बावाडटान बरोवन पळयनात. नातल्या जेजून सरोवराक थंड केल्लो, पिडेस्तांक गूण केल्लें, खोडकारांक बरें केल्लें, मेल्ल्या जायरसाच्या दुवेक उठयल्लें तें पळोवन सादारण पळोवन तो देवाचो मनीस, तो देवाच्या स्पिरिताचो म्हूण देवाचो पूत म्हूण तांणी वळखचें आसलें. तांणी तशें करूं ना. कित्याक म्हळ्यार साळावळेची मोडां तांची दिश्ट मंद करतात. देखून ताचे विशीं तो कोण जावन आसा म्हणलें सोदून काडूंक पळयनात. जेजू देखून जेजू कोणगी म्हूण ताणें सोदून काडी जालें हल पावरान करता कोणगी म्हूण पवित्र पुस्तक उक्तेंकर ताणें वाचिल्लें आसलें. आनी तो कोणगी म्हूण ताच्या सांगता ताच्या उतरांनी पुरा बापाचे इच्छे भशेन उलयतना आपूण देवाचो पूत म्हणटा तांणी सतपांतून ताका वळखचें आसलें. तांच्या मदलोच एकलो ही विचित्र अद्भुतां करता वय करच्या पैकी वय ते अर्थ करूंक शकनात. तांच्या मदलो एकलो आमच्याच मदलो एकलो यंप्रा कशें करता गे म्हूण ती अर्थ करूंक शकनात. कित्याक म्हळ्यार फॅमिलियारिटी साळावळ. देखून ताका तांच्या जाग्यार जेजूच्या जाग्यार घालया ताका ताच्या जाग्यार घालया. तो व्हडलो जोना बरी करता ना ताका दनाडया ताच्या जाग्यार घालया, बॉक्सान घालया, आमचे बरीत तो म्हणून ताका दाखया म्हणटात. मोराण सयत जेजूक चडोवंक शकना. जायराचे दू मोराणाचे एक जेजून उतार म्हळें मोरना थावन ते चेडूं उठोन येलें. मोराण समेत ताका आडखळ करूंक तोडवंक शकना, ताका रेजिस्ट करूंक शकना. जेजू ताज्या जायराच्या देवक मोरणांतले उठयता. पूण जेजूच्या गांवचो लोक ताचें उतार रेजिस्ट करता, तडवता. ताका जेजूच्या उतरां मान दिना. मोराण समेत मान दिता आनी परतून तें चेडूं जिवान जावन उठता. देव ताचें उतार आमचेर जबरदस्तीन फोर्स करिना. ताचें उतार जेजू कोणाचें जबरदस्तीन फोर्स करना. आमकां स्वातंत्र्य दिलां जेजून. ताचें उतार काणोवचें या ताचें उतार आमी स्विकार करचें तिरस्कार करचें जेजू फोर्स करिना. तो पावरफूल उतार जाल्यार तुवें खाणेजत्त हे म्हजे उतार स्विकार करचें ते उतार जेजून फोर्स करिना. तो स्वातंत्र्य आमकां जेजून दिला. देवान आमकां तो स्वातंत्र्य दिला. जेजू सांगता हांव दारार रावतां आनी बडयतां. उक्तें जर तर तूं उक्तें करशी जाल्यार तुज्या भितर येता आनी तुजें सांगता हांव आनी तूं म्हज्या सांगातात वाचतलें म्हणून. उगडापण ग्रंथांत 3 अध्याय 20 श्लोक 3:20. आमकां विश्वास आसा जाय जेजूक आमचें काळीज मौन जिवन आमी उगाडी जाय. उक्तें करिनातल्यार ताचें उतार आसा आमचे लागीं आसा पूण तें आमकां परिणामक जायना, आमकां तें इफेक्ट घालिना. आमचे जेजूचे विचार आमी स्विकार उगडी आमचें काळीज जेजूच्या उतराक, आमचें मौन आमचें जिवन जेजूच्या उतराक उगडल्यार तें स्विकार केलें जाल्यार जेजूचे उतार आमचे थंय परिणाम घालता. आमकां आमचे थंय तसो फावर हाडटा. दर्यो थंड केल्लें उतार, देंवचार लागिल्ल्याक शांती हाडिल्लें उतार, मरण पावल्ल्याक उठयल्लें उतार बिलकूल फोर्स करिना आमच्या भितर येवंक. बिकॉज तें फोर्स करिनासता आमकां विंचोवणी म्हजें स्विकार कर, म्हजें उतार अलें पावरफूल अलें सत्याचें उतार तूं स्विकार कर, इन्कार कर, तें तुज्या हातांत आसा म्हणून ती विंचोवणी आमकां सोडल्या. पळय देव कोलो पळय आमकां ती विंचोवणी आमकां ताणें दिल्या. जेजूक तांच्या चिंतपा तशें तांकां जाय जाल्ल्या बरी बदलूंक ते पळयता. जेजूक बदलीचें आमचे बरी तां करचें, आमचे बरी चिंतीचें आनी ताणें अलें अजापां करचें म्हणना आमचे बरी चिंतीचें म्हूण जेजू बदलूंक ते पळयताच. ताचो अधिकार पदवी खंय थावन आयिल्ली म्हूण ते विचारतात. देखून तांच्या वय जेजू तांच्या खाटयेक जेजू फिट्ट जायचे म्हूण ती आशेतात. अशेंच एजेकियेलाकय जालें. देव ताका ताचो संदेश देवाचो संदेश दिवंक लोकां लागीं धाडटा पूण तो लोक ताका तांच्या खटल्याक सूट जायचें करता. तांच्या खटल्याक ताका फिट्ट जावच्या बरी पूण तो लोक पळयता एजेकियेलाक तो विरोध करता आनी आमच्या खटल्याक तुवें फिट जायचें, आमच्या बॉक्सान तुवें आमच्या बरी आसा जे तो व्हडलो जण जावन जो म्हणून ताका विरोधपण दाखयतात. मुखाच्यान दुसऱ्या वाचपान सांत पावल सांगता ताची निरंतर झुजू हेरांत थावन न्ही, भायल्यान थावन न्ही, ताच्या भितरच कुडीच्या वडण्यो, ताच्यो कुडीच्यो वडण्यो आनी स्पिरिताच्या जिणेक ह्या कुडीच्या वडण्याची आनी स्पिरिताच्या जिणेक एक घर्षण एक झुजू चलता म्हूण तो सांगता. ताचे भितरच एक व्हडलें झुजू जावन आसा म्हूण तो सांगता.
हाका तो मासांत एक कांटो आसा, तो कांटो म्हाका तोपता आनी दुखयता. मासांत कांटो म्हळ्यार ताचे भितरले कुडीच्यो ओडण्यो तुज्यो त्याचे आनी सैतानाचो दूत म्हजे लागीं झुजता म्हूण तो अशें सांगता. म्हूण आपणाक जाय जाल्यार बरी जिवंक, सोम्याक जाय जाल्यार बरी न्हय, म्हाका जाय जाल्यार बरी जिवंक वडता म्हूण सांगता. म्हाका जाय जाल्यार ह्या मासा रक्ताचे जिणेचें म्हाका जाय जाल्यार जिवंक म्हजी जिणी वडता. सोय सोम्याक जाय जाल्यार बरी हांवें जिवंक म्हाका सोडिना म्हूण सांगता. आमी खंयच्या खाटयेक आयर्न बेड खंय म्हजे वो आयर्न बेड वोवन आसा, कोलो आयर्न बॉक्सां वोवन आसा. ताकाच सरी जाल्ली जिणी हांव जियेतां. म्हज्या आयर्न बेड्डाक आमचे लोंकडाच्या खाटयेक हांव म्हज्या माथ्यार वोवयतां आनी ताका सूट करतां. थोडे फावटी आमचें चिंतना आमचें जावंक पुरो त्या लोंकडाची खाट हांव कशें चिंता तशेंच जियेतां. म्हजी खरी आयडिया आसा तशीच आयडिया हांव जियेतां. आनी म्हजी खरी एक अभिप्राय ओपिनियन आसा, म्हाका एक ओपिनियन अभिप्राय आनी म्हाका थोडी आशा, आमची आशा अभिलाशा ती हांव प्रिफर करतां. म्हजी आशा अभिलाशा, आमची आशा अभिलाशा तितूंत हांव प्रिफर करतां. हें म्हजें खटलें, लोंकडाचें खटलें. देखून हेरांच्या लोंकडाच्या खाटयेक हांव फीट जायना जावन आसा गी म्हणाचें, हेरांनी केल्ल्या लोंकडाच्या खाटयेक हांव फीट जावन आसा गी, ह्या हेरांक हांवें केल्ल्या खाटयेचेर फीट करूंक हांव पळयतां गी. हें आज नियाळ करचें. आमकां स्वातंत्र्य दिलां, देवाच्या कृपेक पाळो दिवन ह्या ती तोडवंक रेजिस्ट करूंक आमकां स्वातंत्र्य दिलां. जेजू ताचें मिसांव उर्बेन मुंदरसिता. कितली हिंसा दिल्यारी तो ताचें मिसांव उर्बेन मुंदरसिता. उर्बेन तो मुखार येता. आमकांय हेरांनी तांचे बरी चिंतल्या वेळार आमी तशें म्हूण चिंतून आमकां हिंसा दिल्ल्या बरी आमी फुडें वचचें. देवान दिल्लें मिसांव उर्बेन आमी करिचें, मुंदरसून वचचें, उर्बेन आमचें मिसांव करिचें. आमी हेरांची अस्कतकायी, हेरांची पातकांच्या की तिशीन पळोवंक शिकायचें. हेरांची पातकां मात्र न्ही, हेरांची अस्कतकाय मात्र न्ही, ताच्या की तिशीन आमी पळोवंक, ताच्या तिशीन आमी पळोवन आमी शिकायचें. देवाचें आजारपण, देवाची कृपा तांच्या जिणेंत पळोवंक आमी शिकायचें. जेजूच्या कुटुंबांत तशें जालां तर आमच्याय कुटुंबांत तशेंच जाता. कितल्या जाण आमकां भायर घालतात, आमची खाशा आमकां भायर घालतात, विरोध करतात. आमकांय तशें आमच्या कुटुंबांत जेजूक जालां देखून आमच्या कुटुंबांतय जाता. आमी शिकायजे जाल्लें एक मुख्य लिसांव, एक आमी शिकायजे जाल्लें एक वर्तें लिसांव आयच्या वंजेलांत हांव आमी लक्षियांच्या जिणेंत नेगेटीव मात्र पळोवचें न्ही. आमकां कोण लक्षिल्यांत, आमची सैरी नैरी आमची लक्षिल्यांत तांच्या जिणेंत खाली अस्कतकायी, खाली पथकां, खाली नेगेटीव मात्र पळोवचें न्ही. ह्या खाली नेगेटीव पळोवनच्या ताळणेचेर हांवें जैत वरिचें. खाली तांची अस्कतकाय पळोवनच्या वयर हांवें जैत वरिचें. ह्या ताळणेंत हांव ही ताळणी म्हाका चिरकोन घालून हांव ह्या ताळणेचेर हांवें जैत वरिचें, ह्या अस्कतकायचेर हांवें जैत वरिचें. आमी ही ताळणी सुकयल्यार आमी तांच्या जिणेंत देवाचें आजारपण पळयता. एक ताळणी आमकां हेरांची अस्कतकाय पळोवची, हेरांची पथकां पळोवची ताळणी आमी सुकयल्यार ताका खरें पळयता. हेरांतय आमी देवाचें आजारपण पळयता. देवान तांचें तें आसचें आजारपणाचो उजवाड तांच्या जिणेंत आसचो. देवाची आजारपण आमी तांच्या जिणेंत पळयता. आनी देवाचें आजारपण तांच्या जिणेंत पळयल्या वेळार तेन्ना तुज्या आमच्या काळजांत तांचो मोग आमच्या काळजांत वाडटा आनी सडटा. आनी तांचो मोग आमच्या काळजांत वाडटाना सडटाना देवाचो मोग आमच्या काळजांत सडटा आनी वाडटा. तांचे थंय देवाचें कोणाचें थंय हांव देवाचें आजारपण पळयता पळय, तांचे थंय तांचो मोग म्हजे थंय सडटा. आज आमी कोणें मोग करता, हांव कोणा कडेन चड उलयतां, कोणाचो मोग करता, तांचे थंय हांवें देवाचें आजारपण पळयलां. देवाची कृपा तांच्या जिणेंत पळयला, देवाचो हात तांच्या माथ्यार पळयला, देवाचें बेसांव मोरये मायेचें देव मानतान ती आसात म्हूण हांवें पळयल्या वेळार तांचो मोग म्हजे थंय सडटा, तो मोग वाडटा. आनी त्या वेळार देवाचो मोग, सोम्याचो मोग, म्हज्या सोम्याचो मोग, आमच्या सोम्याचो मोग आमच्या काळजांत सडटा. तशें करूंक आयच्यो दिसाचो वंजेल आमकां उलो दिता. जेजूची जिणी ताका साक्ष, ताका तांच्या काळजांत हांव, तांच्या कुटुंबांत हांव जेजू ताच्याच कुटुंबाच्यांनी विरोध करून भायर केल्ल्या वेळार जेजू तांच्या विशयांत बापाचें आजारपण थंय पळयता. जेजू परतून आनी एपटी थंय येता, ताच्या गांवाक येता आनी तांकां
परतून जेजू तांकां देवाच्या मोगांत वळयता. तांचो मोग जेजू तांचे थंय देवाचें आजारपण पळयल्या वरेन तांचो मोग जेजूच्या काळजांत भरून येता आनी जेजूचो मोगी, देवाचो मोगी, बापाचो मोगी ताच्या काळजांत सडटा. तशेंच आमी हेरांतय तांची अस्कतकाय, तांची पथकां पळयनासतना मोगाच्या न्हू, तांचे थंय देवाचें आजारपण पळयल्या वेळार तांचो मोग सडटा, देवाचो मोग आमच्या जिणेंत सडटा. जाल्यार तांची जिणी प्रकाशीत जाता, आमची जिणी नंदन जाता. आमेन.